धारगळ डोनखाम जंक्शना कडेन उड्डाण पूल बांदपाचो म्हण थळावे मागणी करतात। ह्या जंक्शनार अपघाताचे प्रमाण वाडत आसा। हो उड्डाण पूल जालो जाल्यार अपघाताचे प्रमाण कमी जातले आणि लोकांक रस्तो क्रॉस करपाक सुरक्षीत थारतले अशें थळावे सांगतात। ह्या सिच्युएशनान गाडयो जश्यो वळणां घेतात आणि कोण घुसता कोण भायर सरता आणि कोणाचो ताळमेळ उरता तरी पुलीस असता। पुलीस बाबडे काय करू शकतात? गाडी एकामेकाचेर ठोकीत असतात आणि ही परिस्थिती आता कित्येक दीस आणि आम्ही आल्टी मारून मारून थकलो आता आणि कितके लोक काल परवाचे दीस सुद्धा पंचायतीच्या दारान येऊन मेलो क्रॉस करताना। आणि ही परिस्थिती बेगीनल्या बेगीन लोकांचे जीव कसे वाचोवपाचे हेचे खातीर गडकरी यांनी हेचेर नजर घालपाची आणि हो विषय जो आमच्या आमदारान मांडलेलो आहा तो ताबडतोब लक्षात घेऊन बेगीच्या बेगी हयसर उड्डाण पूल करपाक आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान हेचेर नजर घेवपाची लक्षात घेवपाची आणि बेगीतल्या बेगीन उड्डाण पूल जावपाचो अशी आमची कळकळीची आणि जास्त विनंती आहा ही मान्य करपाची। ह्या पुला खातीर प्रत्येक पंचायतीने ठराव घेतला। आता त्या ठरावाचो काय पाठपुरावो जायना। आज केंद्रीय मंत्री आमचो रोड मंत्री नितीन गडकरी त्यांच्याकडे पावले आसा। हांगासलो आमदार किंवा मांद्र्या मतदारसंघातलो आमदार हांगासर ह्या पुला खातीर आवाज उठयता पण अजूनय काय गव्हर्मेंट ह्या लक्षात घेयना। आज कितलेक वयता आसतना महाराष्ट्रातल्या गाडयो आणि गुल्ले गाडयो येता हांगासर एक्सिडंट जातात मरतात ऑन द स्पॉट वयतात। हालींच हांगा 4-5 दीस जाला आमचो धारगळ गांवचो एक नागरीक चंद्रकांत कांबळे म्हणून तो जर आयज उडण पूल जर आसलो जाल्यार आयज तेजो तूं वाचता क्रॉस करता आसतना तेजेर गाडी मारला आणि तो ऑन द स्पॉट गेलो। हे अशें कित्येक हीच घटना हेच्या पयलीं कितले घटना हांगा जाल्ले आसा। त्यामुळे गोवा सरकारान किंवा हांगासल्या सगळ्या आमदारांनी दोनूय आमदारांक लक्षात घेवन हो उड्डाण पूल बेगीनच्या बेगीन करचो अशी आमी धारगळ वासियांच्या कळकळी विनंती करता। धारगळ डोनखाम जंक्शनार उड्डाण पूल बांदपा संदर्भात केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांका निवेदन भेटयला अशें आमदार प्रवीण आल्लेकर सांगता। लोकांक विश्वासात घेऊन हो उड्डाण पूल बांदपाचो आसा आणि ह्या संदर्भात दिल्लीकूय वचून येतलो अशें आल्लेकर सांगता। पुला खातीर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांका एक निवेदन दिला। काय म्हणटा सर पुढे काय प्रोसेस? आयज आमच्या धारगळे डोनखाम्या कडेन हो व्हडलो विशय जावन पडलेलो आसा आनी सगळ्यांक खबर आसतलें कितें जेन्ना नितीन गडकरी केंद्रीय मंत्री आमचो आयज ब्रिजाचें इनॉग्रेशन करपाक येयल्लो त्या टायमार ताका हांवें निवेदन दिल्लें कित्याक हो आयज डोनखाम्या कडेन जो पळय ब्रीज आमकां जावं ओवरब्रीज तो खऱ्यांनीच गरजेचो आहा कित्याक थंयसर आतां एक्सिडंट खुबशे जातात आनी हांवें थंयसर ट्राफीक पुलीस ह्यान पयलीं पेडण्यां उदरगत केल्ली ना फक्त उदरगत केल्या अशें उलोवन दाखयतात आल्लेकर सांगता। जायना कित्याक हेच्या पयलीं जो लोकप्रतिनिधी आसलो तेणी पयलीं तेचो सगळो हें घेवन बसोंक जाय आसलो आनी लोकांकूय आनी सरपंचांक कॉन्फिडन्सान घेवन हो आयज आमचो हायवे जाला पळय तो लोकांक घेवन करूंक जाय आसलें। कित्याक हर एक पंचायतीक हे लागतात पळय हर एक पंचायतीक आयज धोकादायक जाल्लें आसा कित्याक लोकांक थंय वचून पास जावंक मेळना। लोकांक क्रॉस करतलो जाल्यार खूब हे प्रॉब्लम जाता कित्याक आयज पयलीं आमच्या पेडण्यान जे आसले ते म्हणटा ते सर्वीस रोड आयज सर्वीस रोड जावंक ना म्हणून हे लोकांचे आयज त्रास जाल्ले आनी हे सगळे तेणी आयज हांगासर आमच्या पेडण्यान जे पळय हे प्रकल्प हाडलेले आहा पळय सगळे लोकांक त्रास करून दवरलेले आसा आनी जे पळय लोकांचे ते म्हणटा कितें डिवलप केला पण पेडण्यान डिवलप हे कांयच करूंक ना। पेडण्यान डिवलप करूंक ना हे स्वताचे डिवलप करून घेतलेले आनी लोकांक हांगा त्रासान घालून उडोवन गेल्लो आसा। ताका लागून हांव हे सगळे पळय आहा ते लोकप्रतिनिधी पयलींचो हांगा आसलो पळय तेजेर हें करता कित्याक तेणी आयज आमच्या लोकांक सगळ्यांक त्रासान उडयल्लें आसा आनी हे आमी आतां भोगचें पडटा आमकां। ताका लागून हांव खंयसरूच कमी पडचो ना आनी हो जाता तितलो बेगीन हो आमचो जो ब्रीज आहा आमचो ओवरब्रीज आहा आमच्या डोनखाम्या कडेन आतां तेजी हांव ऑलरेडी आतां दिल्लें आसा पण हांव वचोन दिल्ली बी तेजो हें घेतलो वचोन स्वता वचोन आनी जाता तितलो बेगीन हो आमचो धारगळचो ओवरब्रीज करून दिता। आमी धारगळ डोनखाम ह्या राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात उड्डाण पुलाची आवश्यकता आता हल्लीच आपले स्थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि केंद्रीय रस्ता विभाग मंत्री माननीय नितीन गडकरी हांकां निवेदन दिवन ह्या वाठारात बेगोबेग उड्डाण पूल उभारपाची मागणी केल्ली आसा। ह्या पयलीं
राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वाठारात भेट दिवन ह्या वाठारात बेगोबेग उड्डाण पूल उबारतलो अशी घोशणा दिल्ली, पूण ताका वरस जावन गेले. आयज मेरेन कसल्याच तरेचो यत्न जावंक आणि आता लोकांनी पुन्हा एकदा ह्या वाठारात बेगोबेग उड्डाण पूल उबारून दर दिसा अपघात जातात ताचेर नियंत्रण मेळोवची अशी मागणी केल्ली आसा. विचार करून बेगोबेग हांगासर उड्डाण पूल उबारचो आणि जावपी अपघात टाळचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकर.